म्हापशें वाठारांत सध्या बेकायदेशीर रितीन बसपी विक्रेत्यांक लागून समस्या निर्माण जाल्ली आसा। गोंयकार विक्रेत्यांक प्रोत्साहन मेळचे खातीर दसऱ्याच्या निमतान जे हे बिगर गोंयकार विक्रेते येतात ते रोजांच्या फुलांचेर गटारांतले उदक शिंपडायतात अशी गजाल उक्ताडार आयिल्ल्यान आतां ह्या विक्रेत्यांचेर खर कारवाय करपाक सुरवात केल्ली आसा अशी माहिती म्हापशें नगरपालिकेची नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकर हांणी दिली। दोनच विषय आसा। सणाच्या नावान म्हणजे जेन्ना हे असे ऑकेजन येतात तेन्ना काही लोक येतात एक फुलांची किंवा एखादी वस्तू विक्री खातीर येवन बसलेले असतात आणि जेन्ना आमी ह्या गोष्टीचे आमकां नोटीस जाले ह्या गोष्टीचे निदर्शनां येयली इमिडिएटली आमची टीम थंयसर गेली आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर टीम ऑफ वर्कर्स आणि तेंच्यांनी व्हेरिफिकेशन करून आसा तेंचे तेमी कारवाई ऑलरेडी सुरू केल्ली आसली। ते सध्या चोरी भरपूर जाता आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे भायले येऊन आपले जे हांगासर विक्री करतात त्याच्या खातीर आमचे जे लोकल आसा तांकां बरोच हाचो मार बसलेलो आसा आणि आमच्या लोकांक ते गिरायक जायना तेंचे माल कापना जे आमचे खरे गोंयकार आसा तेंच्या म्हणटा तशे विक्रीचे जावंक तांकां उदरनिर्वाह चलोवपाक एक गोश्ट मातशी डिफिकल्ट जाल्ली आसा। सो तेचेर आमी ऑलरेडी कारवाई सुरू केल्ली आसा आणि आज नेमके तेंचे तेच म्हणणे आसलें की भायरची तुमी विक्री करतात कित्याक आतां तुमी पळयलां तर भायरचे वेंडर्स आसा व्हेरिफिकेशन आसा पळय तेंची करप खूब म्हत्वाचें आसा आनी सगळी कडेन चालू आसा हे तशें म्हापसा म्युनिसिपालिटीने ऑलरेडी सुरवात केलेली आसा आणि त्या पद्दतीन तांकां तें कळलेलें आसा की ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड दॅट वर्क बट स्टील एज अ सपोर्टीव एक्शन आनी कितें आसा तें चालू दवरचें हेचे खातीर तेंच्यांनी